आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बाप्तीस, एकलोच आमचो निर्माण, एकाच आपल्या वरवीं, एकूण गोडशे खातीर, एका जिवाची ज्योत आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बाप्तीस, एकलोच आमचो देवबाब. ती बरो दिसत्यो. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भावा भयणीनो, गवळीक वर्साचो विशय आमकां जेजून केलां तें आमी करूंक उलो मारता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमकां सगल्यांक स्फूर्ती आनी उटेजन. ताणें जेजूच्या मोगान पडून ताच्या पावलांनी चलूंक गोंयच्या देसांत आयलो. सगल्यांक आपल्या वावरांत बागा घेवन जेजूचो मोग शिंपडावंक तो वावुरलो. परिशोदीक सभा म्हणल्यार लौकीक, धार्मीक, याज्ञीक एकामेकाक हात दिवन एकचारान आनी सहभागेलीपणान जेजून दिलोलें मिसांव फुडें व्हरूंक. तो दोर प्रांतांची लौकीक संपर्क साधनाचें आनी गवळीक सोबेचो वावर फुडें व्हरतल्या खात्यांनी अशेंच आपल्या वावरांत लौकिकां सांगात घेवन वावरूंक तांकां सहभागेलीपणाचें मन आनी काळीज ह्या मिसांत मागुया. पूण जेजून केलां तशें आमी करूंक ना. ताची चिंतनां, ताची उतरां, ताच्यो खोरण्यो आमी आपणावंक ना. ताचें मन, ताचें काळीज आमी आमच्या जिवितान तें मानून घेवंक ना. देखून पातकाची दूख धरून आमी म्हणुया, हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तळान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो ओडोप्रात. एबा सोदपाक येवन सदांच्या क्वार मरे सगल्या देवतान आनी भोगतान आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फाव करताय ते आत्मीक ओकोत अदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेखांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या
पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उरपेवून कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दानियलान नाबुकदनेझराक म्हणलें, राजा, तुवें एक दर्शन पळयलां आनी तुवें पळयलां तें अशें. एक मूर्ती, वरिश्ठ आनी एकदम पोरजोळीत मूर्ती तुजे मुखार उबी आसली. ती पळोवंक भिरांकूळ आसली. ही मुर्तीची तोकली निर्बेल भांगाराची, होड्डे आनी बावले रुपयाचे, तिचें पोट आनी पेंगोट पितूळचें, तिचीं जांगडां लोखंडाचीं, तिचे पांय वोद्दे लोखंडाचे आनी वोद्दे मातयेचे. तूं असो तेळून पळयतना कोणाचोच हात लागनासतना एक फातर कोसळून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोखंडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून तांचो चुरो केलो. उपरांत लोखंडाचे, मातयेचे, पितूळचे, रुपयाचे आनी भांगाराचे मोडलेच्या कोळा वयल्या पोला भाशेन कुडक्यान कुडके केले आनी वाऱ्यान तांकां जोळी मोळी व्हेले आनी तांचो माग फुऱ्यान उरूंक ना. आनी ही मुर्ती फोडलोलो तो फातर एक व्हडलो दोंगर जालो आनी अशी आख्खी प्रितूम बोरली. हें तुजें सोंपोन. आतां आमी राजाक सपनाचो ओत दिता. तुका राजा, राजांच्या राजा, सर्गीच्या देवान सोमराज, पदवी, बळ आनी मोहिमा दिल्यांत. मनशाच्या पुतां दुवांक, शेतांतल्या मोनजातींक आनी अंतरोळावेल्या सुकण्यांक खंयसरूय तीं जीव, तांकां सगल्यांक तुजे आदीन केल्यान आनी त्या सगल्यांचो तुका राजा केला. तूं ती भांगाराची तोकली आनी तुजे फाटल्यान दुसरें एक राज उपजतलें. पूण तुज्या राजा इतलें गोठ न्हय. आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचें आनी तें आख्ख्या संवसारार राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज उपजतलें. लोखंडा इतलें वखंड सगळें फोडून उडयता आनी चुरो करता तसल्या लोखंडा भाशेन. लोखंड सगल्यांचे कुडके करता ते भाशेन पयल्या राजाचे ते कुडके करतले आनी तांकां फोडून उडयतले. वोद्दे लोखंडाचे आनी वोद्दे मातयेचे पांय तुवें पळयल्याय. तें एक राज, पूण तें 2 राजांनी फुट्टलें आनी लोखंड आनी माती मिसळ जाली. तुवें पळयलें तशें लोखंडाची गोठण ताका आजून आसतली. पांय वोद्दे लोखंडाचे आनी वोद्दे मातयेचे म्हणटोच राज वोद्दें गोठ आनी वोद्दें असोक जातलें. आनी जशें लोखंड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयलें तशें ही दोनूय राजां लग्ना संबंदान मिसळ जातलीं. पूण जशें लोखंड आनी माती सोदूंक जायना तशें तीं एकवटलोलीं उरची नात.
ह्या राजाच्या काळार स्वर्गीचो देव केन्नाच बोसमून वेचेना तसलें एक राज स्थापतलो आनी हें राज दुसरे पोरजेच्या ताब्यान पडचें ना. जशें कोणूच हात लायनासतना दोंगरावेलो कोसळ्ळ्या फातरान लोखणाचे, पितूळचे, मातयेचे, भांगाराचे आनी रुपयाचे कुडके केले म्हूण तुवें पळयलाय. तशें हें राज सगळ्या आदल्या राजांचो चुरो करून तांकां आपणाचे आधीन करतलें आनी तें आपुणूच सदांकाल तोखतलें. कितें घडचें आसा तें व्हडट्या देवान राजाक दाखयलां. सोंपोन करें आनी ताचो वोट होच. देवाचें उतर हें. हे देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावन दी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. सगलीं म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्पराच्या रोसिनानो तुमी सगलीं सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्पराच्या दुतानो तुमी सगलीं सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. मोळबानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. मोळबां वयर आसलोल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्पराच्या पदव्यानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, मरो पुर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लूक पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देव मंदिराची गजाल करून ते कशें उक्तून फातरांनी आनी बोकड्यांनी नेटोयलेलें म्हूण सांगलोलें जेजून म्हणलें, तुमी जे पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना, तसलो दीस येतलो. तें सामकें मोडोन उरतलें. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें? आनी हें घडोवंक लागचे समयाक कसली खुणां आसतली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणूय
फोट्यांनी जावंक चोत्रायेन रावात तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काल लागीं पावला अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडकाम खबर आयकतल्यात तेन्ना आकांत नाकात. हें पयलें घडचेंच घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उपजतलें. हांगा थंय व्हडली बुनकाम जातली, वशांची पिडा येतली आनी बूक पडटली. अंत्रोलार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. थीर रावात आनी अशें करून तुमचो आत्मो तुमी जोडूंक पावतल्यात. ल्यूक 21:19 अशें आमकां सांगता. एक नवो पाद्री एक फिरगोजेन येत जाल्यार मोगाच्या भावांनी भयणीनो रोखडेच एक जोमो ताचेशी येता आनी ताका आपले वाटेन कोत्तात आनी दुसऱ्या जोम्याचेर आड. एक नवो हेडमास्टर प्रिंसिपल येत जाल्यार तशेंच घडटा जायते पावटी. मोगाचे भावन मी थोडेच दीस पाटी आमी जेजू रायांचो राय हें परब समोर उमल्या. तो जेजू आमचो राय, जेजू आमचो देव, जेजू आमचो सोरवंडार. तर हें आमचे मनान कशें रिगता काय, हाची समजणी कितें आमच्या जिवितान. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान कितें समजणी आसली आनी म्हज्या जिवितान आयचो विशय बागेवन फ्रांसीस शावेराची देखीन सगल्यांक भागा घेवन पवित्र सोबेचे वाट चलोवया अशें आमकां नियाळ करूंक आपोवणें आसा. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमचो गवळीक वर्साचो विशय अशें म्हणटा, जॉन 13:15, जेजून केलां तशें तुमी करात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तर आमी बागेवन फ्रांसीस शावेर जिवितान नियाळटले जाल्यार पयलें जेजूचे जिविताचेर नियाळुया. जेजूच्या जिवितान जायते आमकां मेवता खुणा गूण जे आमच्यान शिकोव येता, पूण 3 तांतले हांव काडटां. पयले सुवातेर जेजू मागण्याचो आसलो. जीसस वॉज अ मॅन ऑफ प्रेयर. दुसरें म्हणल्यार जेजू देवाचें उतर पुरगोडटालो, एक प्रवादी कसो. जीसस वॉज अ ग्रेट प्रिचर. आनी तिसरें म्हणल्यार जेजू आपले जिवितान बापाची येवजण आसा तें, बापाचें मन जे पुरगोडटालो आपले जिवितान तो जियेतालो. He was a man of prayer, a preacher, and one who practiced what he preached. मोगाचे भावनी भयणी म्हाका शुभ वर्तमान चॅप्टर 135 आमकां अशें सांगता, सकाळ उदेताना जेजू मागण्याक वेतालो आनी मागण्याचे कुरपेन जानवायेन आपलो वावर कोत्तालो आनी शेवटाक पासून जेजू मागणें कोत्तालो. लुकाचे शुभ वर्तमान 11:1-2 अशें आमकां सांगता, जेजू मागणें कोत्तालो तेन्ना ताचे शीस पळयतात आनी म्हणटा, गुरुजी म्हाका मागणें करूंक शिकय. जेजू मागण्याचो आसलो. तेच मागण्याचे बोलान कुरपेन मोगाचे भावन म्हणून जेजू देवाचें उतर पुरगोडटा. आमी पळयता मार्काचे शुभ वर्तमान चॅप्टर 1:15, जेजू आपलो वावर सुरू कोत्ता आनी जेजू म्हणटा, काल बोल्ला, देवाचें राज लागीं पावला, जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. The time has been fulfilled. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the good news. जेजू खोतखोत्यान, भोगतेन, मोगान देवाचें उतर पुरगोडटा. लुकाचे शुभ चॅप्टर 4 आमी पळयता, जेजू पवित्र स्नान घेता आनी ओरोण्यान वेता मागणें करूंक. पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू येता आनी जेजू मंदिरान येता आनी देवाचें उतर पुरगोडटा आनी जेजू म्हणटा, आयज हें उतर म्हज्या जिवितान पालून आयला. टुडे this
reading this word is fulfilled in my life. मोगाच्या भावांनी भयणीनो जेजू देवाचे उतर परगट्टालो तेच बरोबर आपले जिवितांत तो जियेतालो. मार्काचे शुभ वर्तमान चॅप्टर 10 वर्स 45 अशें म्हणटा जेजू म्हणटा मनशाचो पूत सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयला आनी आपलो जीव दिवंक सगल्यांक. जेजू सगल्या खातीर आयलो सगल्यांक वेंगेन घेतालो सगल्यांक एकठांय कोत्तालो सगल्यांक येवकार दितालो. मोगाच्या भावांनी भयणीनो मार्काचे शुभ चॅप्टर 10 46 to 52 अशें आमी आयकता. बार्थिमेउस उलो मारता जेजू दाविदाचे पुता म्हजी काकूत खोर. एक कुड्डो भिकारी रस्त्यार आसलोलो जेजूक उलो मारता सगळे ताका पयस कोत्तात पूण तो रावना. जेजू म्हणटा ताका हांगा येवं न्ही म्हजेशी तुका कितें जाय म्हाका पोत्तून दिसूंक जाय म्हाका वीस जाय तुजे बावार्थान तूं बरो जा. वय मोगाच्या भावान भयणीन जेजून ताका बरो केलो. कुड्ड्याक जाका कोण नासलो जाका कोण नाका आसलीन मोगाच्या भावानी भयणीनो जेजू सगल्यांक लागीं हाडटा सगल्यांक वेंगयता तेच भाशेन बरें ते वाट दाखयता. मोगाच्या भावानी भयणीनो जिवाचे शुभ चॅप्टर 8 1 to 11 एक वस्तुरी पातकाक सांपडली तिका जेजूशी हाडली आनी हे वस्तुरीक फातरावंक जाय. जेजू म्हणटा जाका पातोक ना ताणें पयलो फातर मारचो. सगल्यांनी फातर सकार उडोवन गेले. मोगाच्या भावानी भयणीनो जेजू म्हणटा वस्तुरी कोणेच तुजेर फातर मारूंक ना हांवूय तुजेर फातर मारिना वच आनी आनीक फातोक करिनाका. जेजू पातक्यांक बरो रस्तो तो दाखयता. मोगाच्या भावानी भयणीनो तेच नियालून भाग्योन फ्रांसिसाच्या जिवितान आमी नियालुया. तो संवसारान जियेतालो संवसारी जिवीत जियेतालो संवसारी आशा आसलो ताच्या जिवितान. त्या वेळार भाग्योन इनास म्हणटा ताका उगडास कोत्ता तूं सगळो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्म इबाडीत जाल्यार कित्याक उपकारीत. What does it profit a man if he gains the whole world yet suffers the loss of his soul? Matthew 16:26. मोगाच्या भावानी भयणीनो ही उतरां इनासान एक पावट न्हय साबार पावटी म्हणलें. ही उतरां भाग्योन फ्रांसाचे काळजाक तोपले भाले कशें. ही उतरां भाग्योन फ्रांसिसाचें जिवीत बदललें. ताणें जेजूक वेंगयलो आपल्या जिवितान जेजूच्या मोगान पडलो जेजूक परगटूंक भायर सरलो. जायते त्याग केले जायते सॅक्रिफायस केले जायते पोदवेन खुरपेन ताणें जेजूक परगटले. मोगाच्या भावानी भयणीनो जेजूक ताणें वेंगयलो तेच भाशेन सगल्यांक लागीं काडटालो सगल्यांक खाण दितालो सगल्यांचो मोग कोत्तालो कोणाक सोर करिनासतना. मोगाच्या भावानी भयणीनो तर खेरीत भाशेन आयचें पयलें वाचप आमी आयकता डॅनियल प्रवदीचें वाचप आनी नेबुकादनेजाराक डॅनियल एके वाटेन प्रवचन कोत्ता देवाचें उतर परगट्टा. ताचें जें दर्शन ताणें पळयलां जें सपन पळयलां ताका उक्तें कोत्ता. आनी दानियल आमी पळयता पवित्र आत्म्यान बरोवन नेबुकादनेजाराचें जिवीत बदलता. नेबुकादनेजार डॅनियलाक आपले जिवितान वेंगयता. तो ताचे देवाक तो आपूण बाबाट दवरता आनी नमस्कार कोत्ता. मोगाच्या भावानी भयणीनो नेबुकादनेजाराचें जिवीत बदलता आनी तो दानियलाक आनी ताचे सांगातींक तो वावर दिता आपल्या रात चलोवपाक. मोगाच्या भावानी भयणीनो आमी पळयता कशें देवाचें उतर आमचें जिवीत बदलूंक सोदता करूंक येता आनी आमकां नवी मनशां करूंक जाता. वय मोगाच्या भावानी भयणीनो आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां लुकाचें शुभ वर्तमान 21 5 to 6. तो जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता हे शुभ वर्तमानान. तो म्हणटा तयार रावात जागृत रावात केन्ना मनशाचो पूत येतलो तो तुमी नोकोत. तर तो म्हणटा जायतें घडटलें जायतें विजमितां घडटलें जायतें झगडीं जातलीं जायतीं गेर्रां जातलीं जायतें नॅचरल कॅलॅमिटीज घडटलीं पूण भियेनाकात. तो केन्ना वेळ आमी नोको म्हणटा पूण एक सांगता जेजू आमकां मोगाच्या भावानो भयणीनो सदांच आमी तयार रावंक जाय जागृत रावंक जाय. भाग्योन पावलू तेसेलकारान बरयतना आमी पळयता चॅप्टर 2 थेसलोनियन्स वर्स 5 4 to 5. तो म्हणटा कालोखान रावतलीं मनशां कशीं रावनाकात उजवाडाची मनशां कशीं रावात. मोगाच्या भावानो भयणीनो कित्याक तो दीस एक चोर कसो येतलो. That day will come like a thief.
So be prepared, waiting for the master. मोगाच्या भावांनी भयणीनो खेरीत भाशेन आयज आमकां उगडास हाडटा बागेवन फ्रांसीस शावेर एक पवित्र सभा कशी आमची इस्कॉला इन्स्टिट्यूशन्स सगळे जे इन्स्टिट्यूशन्स आसात पाद्री रिलिजियस लेखीक आमी मोगान वावर करूंक जाय जेजूचे मोगान जेजूचे कुरपेन जेजूचे जानवायेन एकामेकाक आमी येवकार दिवंक जाय एकामेकाक बरें करूंक जाय एकचार बांदूंक जाय जेजू भाशेन बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन मोगाच्या भावन भयणीनो आनी सगळे सांत भक्ता भाशेन आमी मोगाचे जावंक जाय भावार्थाचे जावंक जाय बोगसवणेचे जावंक जाय सोजमणीचे जावंक जाय आनी आमी खालतीपण खालती जिवीत जिवंक जाय मोगाच्या भावन भयणीनो तर खेरीत भाशेन आयज बागेवन फ्रांसीस शावेर आमकां उलो मारता बागेवन फ्रांसीस शावेर जेजूच्या सैनिका सदांच जैतिवंत कोर म्हाका आमेन. मोगाच्या बावडीनो बागेवन पावलो तिमोथाक बरोवन सांगता देव आमचो बाप जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तो काकुटसार दयाळ मोगाळ आनी शांती दिता तो देव ह्या वेळार ह्या देवा लागीं आमची थोडी मागणी उबारुया. आमच्या ओत्मीक गोवल्यांनी पवित्र सभेन देवाचे राज बांदपाच्या कार्यान कसलोच वेगळोचार आनी अंतर करिनासतना सगळ्या तरेच्या लोकांक सांगाताक घेवन परिशोधेची वाट शांतीन आनी एकचारान चलूंक बापा लागीं तांकां पवित्र आत्म्याची देणी मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देशाचो कारभार फुडें व्हरतना धर्मा आनी जाती काती मदें कसलोच वेगळोचार करिनासतना सगल्यांक एकसारकी लेखूंक आनी फावो त्यो सवलती गोरजीवंतांक वांटून दुसऱ्या फुडाऱ्यां सांगाता वावर करून उदरगतीची पावलां मारूंक मागता. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर. आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत जायत्यो लौकीक संस्था सोमे आनी हेर फुडारी आसात. तांणी आपलें व्हडपण गर्व आनी पदवी सोडून दिवन एकचारान आनी सौभागिलीपणान वावरूंक ह्या आयच्या मिसाचे भेटेन खतखत्यान मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर. जावं आमच्या कुटुंबान समुदायान फिरगोचेन आनी समाजान एकवटाचें मन उत्पन्न करून एकमुडें एकसुरें आनी गर्व पयस करून एकामेकाची मोगान सेवा करूंक सगळ्या क्रिस्ती भावा भयणांनी वावरूंक मिसान मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर. ओगीच रावन तुमच्या गोरेब्या पासत मागात. या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन.
तुझ्या उसाचे तुझे बोरी जेसू मुक्षाता उसाचे तुझे बोरी जेसू मुक्षाता म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाम म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवान सर्वेश्वर म्हणून देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुझ्या मानाक भेटूंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुझे आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेश्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्रा बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा तीर बरोशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 tolbaranzo solves por tu. Sorgani samsar bollat tuja voi boa. Un sorgi tu katsoi Sorvesporace navi Etata kasoi Un sorgi tu katsoi बापा करस्त पवित्र तुन सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक
कोरो रातचें रगत पातकाचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक कराच. Bawartaco kutporgotuja. Sobie Jezu ami odonata, ani kausi pieta, i plejpauti tu vojvovanje so, ami tu čej moron polmota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत शेवंतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी फेराव आमच्या गोडे बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. सगळे आमच्या मेलेल्यांचो उगडास करुया आनी मागुया. तांकां सगळ्या मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पळसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मनी देवाची माये सांगाची पोती बागीवन जुजे बागीवन दोन बागेन फ्रांसीस शावियर बागीवन जुजे वाज आनी सोरकां तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासना सुखान आमकांय वांटो दी. तांचे सांगाची मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वोंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दिर्घेवून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोव दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी थंयच तिका एकवटान सांबाळ. सो जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची कागूद कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटेली आमची कागूद कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्यात म्हजे भितरचे म्हाका फावना फावना पूण तुज्या तुज्या एका एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यां घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. कुमन्यां शेपल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसियों में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesus हे वेळार जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शिवला.
आमी सुकली दोळे धापूया शांतपणी शिवलेल्याची सूख आमी अणभवुया. प्रार्थूया. सरपदवेदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान बोल्लें. तुजे मोगाचे वेगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमीन. मातशे बसुया. आयची मिसाची भेट समोरुमल्या फादर मॅथ्यू आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर मॅक्वीन हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयचे मिसाचे सुमरमणेन मधुर ताळ्यान गायन केलेल्या गायल मंडळाक आमी दिनवाजता. आयज बागून फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 4थो दीस. दिसपट्टी मिसाच्या बलिदानाचो वेळ हे पुरी आसा. सकाळी 6 वाजता, 7:15, 8:30, 9:15 आनी 11 वरांचेर सकाळची मिसां जातात. सांजेच्या वेळार 3:30 वाजता, 5 वाजता कोंकणी भाशेंतल्यान मिसां जातात आनी निमणे मीस इंग्लीश भाशेंतल्यान 6:15 ते जाता. खुमसाराक तुमच्यान बाजलिकेचे साक्रिस्तीन सकाळचे 6 ते 11:30 आनी सांजेच्या वेळार 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. फुलां भेटोवंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजलिकेच्या हेल्प डेस्कार वा कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडिल्ली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पोलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पोलिसींक कळोवचें. तुमी बागून फ्रांसीस शावेराची रॅलिकेचो उमो घेवन भायर सरतातूय आमचे द्याक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात धरून मागणें करूंक जाता. 29 फाल्यांच्या दिसा पिडीवंतांचो दीस. तर ह्या दिसा पिडीवंतांचेर दीसभर मागणें आसतलें. आयज सांजे 7 वाजता से कॅथेड्रल इगोर्चे लागीं तियात्र आसतलो. तियात्राचें नांव हो इनाम कसलो. दर सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजलिकेचे इगोर्चेन पवित्र संस्काराची बोजवण आसा. थंयसर वचून आमी भक्तीपोणी मागणी करूं येता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सरपदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागून फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाची मागणी आमी सांगातान आनी भक्तीपोणी करुया. सुकली बरोबर म्हणुया. बागून फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवाजता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोती मागता. हे वेळार जण एकल्यान आपल्याक जाय तें मागचें. सुकली बरोबर. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजी बरोबर जेजू वरवीं
पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा आमेन. आमी शेवटाचें गायन गायतल्यो. San Francisco Xaviera, tu